2 3 टेक. थोड्याच दिसांनी आमचो गोंयकारांचो सगळ्यान व्हडलो सण येता, ती म्हणल्यार चवथ. आनी चवथ म्हटली काय प्रामुख्यान आमकां गोंयान दिसता तें म्हटल्यार घुमट आरती. ते मागीर घुमट आरती कॉम्पिटिशन आसूं किंवा गांवांत वाड्यार जेन्ना चवथीक भुरगे घुमटांच्यो आरती करतात त्यो आसूं. घुमट आरती म्हटली काय गोंयकारांक सारको लागींचो विशय. आनी त्याच घुमटा विशयी घुमट कशें ओरिजिनेट जालें, आमच्या जाणट्यांनी हें वाद्य कशें सांबाळ्ळें आनी फुडले पिळगी हें वाद्य आतां कशें सांबाळटा, तशेंच घुमटाचे बोल कितले आसा, ताचे प्रकार कितले आसा, तेच तुमच्या मुखार आमी घेवन येता ह्या स्पेशल एपिसोडान घुमटाच्या तालार. हांव सूरज पिंगे. म्हजें नांव डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. नमस्कार, हांव प्रद्युम्न कृष्णनाथचारी. आणि पद्मश्री विनायक खेडेकार. ह्या घुमटाक एक खूब आमच्या गोंयच्या लोकसंस्कृतीच्या नदरेन खूब व्हडलें म्हत्व आसा. घुमट हें आमचें गोंयचें दायज. आनी घुमट बरें सांगपाचें जाल्यार जंय घुमट वाजता तें गोंय, आनी त्या घुमटाचो नाद जाका साद घालता तो गोंयकार. हो माठ मातयेचो आनी भितर हो आवाज घुमता, म्हणून ताका आमी घुम माठ म्हणटा. म्हटल्यारूच घुमाट. आमच्या जाणटेल्यांनी तयार केल्लें घुमट. घुमट हें ह्या मातयेंतलें एक आदीम अशें लोकवाद्य. जात धर्म पंथ संप्रदाय खंयचोय आसलो जाल्यार जणेक गोंयकार हो घुमट वाजयताच. आनी हें आदीम लोकवाद्य म्हणटना सर्वसादारणपणे कोणी विचारतात ताजो उगम केन्ना जालो, घुमट कशें आयलें, कोणी हाडलें हाचे बद्दल ऐतिहासीक अशे पुरावे कांय मेळना. पूण जेन्ना कोंकणी मनीस आपल्या पद्दतीन आपली अभिव्यक्ती व्यक्त करपाक लागलो, आपली म्हायती गाण्यांची आसूं, तालाची आसूं, नादाची आसूं किंवा नृत्याची आसूं, ताका खंयचो तरी एक ताका वाद्य जाय आसता. म्हाज्या हिसपान खूब वर्सां जातलीं, हांव अनुमान करपाक शकना कितकी अमकी 100 वर्सां किंवा 150 वर्सां 200 वर्सां हे घुमट बरेच पयलींच्यान पुर्वजांनी केल्लें अशें आमी म्हणटा. पुणून मौखिक परंपरेन लोकवेदांत न्हू जी गितां वो जें साहित्य मेळटा तातूंतल्यान अशें ठरोवंक येता की घुमट हें गोंयचे आयचे आदिवासी कुळमी आनी गावडे हांणी गोंयांत हाडलें अशें निश्चितपणान म्हणूं येता. जर अशें जाण आशिल्ले जाणटेले आमचे पुर्वज, तांकां इतली जाण आशिल्ली की उत्सवांनी मनोरंजनाचे कार्यक्रम करपाक कितें तरी जाय पडटलें. ताका ताल दिवपा खातीर वाद्य जाय आसता. आमच्या सैमान हो जो आमचो सैम आसा, हो जो नेचर आमच्या अवती भोवती आसा, त्या सैमान तांकां हें घुमट दिलें. शिगम्यात मांडार कुळमी लोकां मदीं झाडो म्हणून एक प्रकार म्हणटात. तातूंत मळ मातये घुमटां केलीं अशें आसा. घुमटाचे लोकवेदांतले उल्लेख हे फकत ह्या समाजाच्या तोंडांतच मेळटा. आनी ताका लागून घुमट हें तांणी गोंयांत हाडलें किंवा तांचे बरोबर आयलें किंवा तांणी तयार केलें अशें म्हणूं येता. आनी आमचें गोंयचें एक अशें वाद्य जें आमी आमचें अशें म्हणपाक शकतात. हातूंत जी हाजी बांदावळ पळयली जाल्यार सामकी सादी बांदावळ. कळशी आनी ताका वयल्यान चामडें जें आसा की अशें तरेन हाजें निर्माण केलां की तातूंतल्यान घुमू येता, म्हणजे आमी धीन मारल्या नंतर घुमी येता आनी बंद केल्या नंतर ता येता. हांगा पयलीं रानांत जे सहजपणे मेळटाले अशें गार, कारण गाराची चामडे जे आसा ते गाराचे चामडे हें अत्यंत पातळ. घोरपडीचे चामड्यान आनी बोकड्याच्या चामड्यान खूब फरक आसा. घोरपडीच्या चामड्याक एक फायब्रस स्ट्रक्चर आसा. तुमी ते सारकें पळयलें जाल्यार ताका एक फायब्रस स्ट्रक्चर, स्क्वेअर अशें स्ट्रक्चर आसा, रेशीस आसा अशें जाळये भशेन. आनी तेजे भितर ते वायब्रेशन्स मातशे चामड्याक मातशे वेगळे आसा. आमच्या बोकड्याच्या चामड्याक असो फायब्रस स्ट्रक्चर ना आनी त्या कारणान तेजो आवाज मातसो डिफरंट जाता. म्हणजे पातळ चामडे मेळोवपा खातीर म्हणून गाराक धरताले आनी गाराचे चामडे ते घेवन ताजे वेले खवले काडून ते मातशें पयलीं मळचें पडटा, म्हणजे उदकान घालून फुगो धरप,
मागीर तितून कुणो घालप आनी कुणोच्या पांयांनी ते बरें मळपाक जाय कारण ते चामडे वडपाक जाय जितके वडटा तितके ते बरें सारता. हाजे रानवटी झाडांचो जसो वडाचो किंवा पाळा आपले केळाचो अशे पद्दतीचे ते दीक जो आसा तो दीक ताजे व्हडल्या हाजे भोंवतणी लायताले आनी ताजेर ते चिकटिताले. थोडे जे आमची कॉटन दोरी आसता तुमी हांगा पळयता आसतले ते कॉटन दोरयेची दोरी ओडून ते तांबडे बांदता. थोडे थोडे फेविकॉलूय लायता. खूब तरेची पद्दत आसा. ताका म्हणप घुमट मडोवप. घुमट मडोवप आनी ते घुमट मडयतकीच ते सावलींत सुकोवप आसता कारण जी कात आसता ती कात ताजी मोव आसता पयलीं तर तीच ते सावलींत सुकोवप म्हणजे तातूंत थोडेशे तण घालताले फाटी भितर आनी सावलेंत ते दवरून ते सुकयताले. आनी ते सावलेंत दवरून सुकोवप कित्या खातीर तर ताजी परत परत हें तें मोव पडना हें आनी ते 7 दीस दवरून ते नंतर मागीर हळू हळू ते मातशें थोडे वेळ वताक दवरून मागीर ते वाजोवपाचें. जेन्ना जेन्ना आमी पयलीं गांवांनी आमची चवथ जाताली त्या वेळाचेर चवथीक ज्यो आरती आमी म्हणटात त्या प्रत्येक घरांत भोवतेक करून आरतीचे एक ल्हानशे ग्रूप असो वचून सगळे कडेन ते म्हणपाची आजय बी ते चालू आसा. चवथ जाली नवरात्रा येता. प्रत्येक देवळान घुमट वाजोवन आमी आरती करतात. घुमट सुवारेत वाजता. तशेंच आमचे क्रिस्तांव भाव ते मांड्याक वाजयता. गोंयच्या प्रत्येक धर्मान हाचो वापर जाता. खुबशे जे आमचे फोकलोर आसात कुणबी डान्स म्हणा किंवा धनगर डान्स म्हणा किंवा आनी कसलो डान्स म्हणा ते प्रत्येक फोकलोरान हे आमचे घुमट मोठ्या उमेदीन गाजता. आरत्या खातीर घुमट वादनान किंवा घुमटा वयल्यो आरती हो प्रकार कांय 100 वर्सां बी जाली जायत कितली ताका जाली हें सांगप पुस्तार आसा पण एक खरें की हो प्रकार चड करून अंत्रुजेंत आसा. पूण मध्यंतराच्या काळांत कितें जालें की मध्यंतराच्या काळांत एक अशा पद्दतीचो उपक्रम आमच्या गोंयांत सुरू जालो की जी एक घुमट आरती स्पर्धा सुरू जाली आनी घुमट आरती स्पर्धा सुरू जाल्ले कारणान जे यंग भुरगे आशिल्ले म्हणजे जे युवा वर्ग आशिल्लो हो युवा वर्ग तातूंत चड वांटेकार जावपाक लागलो. जेन्ना श्रावण म्हयनो सुरू जाता तेन्ना सावेवेऱ्या खेड्या ह्या गांवांत पयली स्पर्धा वर्साची आमची जाता. ताज्या नंतर महिला खातीर महिला घुमट आरती स्पर्धा जाता. पुरुष घुमट आरती स्पर्धा जाता. ताजे उपरांत आंतरशालेय इंटर स्कूल स्पर्धा जाता. जी स्पर्धेची तयारी आसा ती 2 म्हयन्या पयलींच जाता. बरें ह्यो स्पर्धा फक्त पुरुष मर्यादीत न्ही जाल्यार आतां सध्या बाल स्पर्धा जाता म्हटल्यार भुरग्यां खातीर 6 वर्साचो भुरगो 7 वर्साचो 9 वर्साचो 10 वर्साचो 12-15 वर्साचो भुरगो ह्या बाल स्पर्धेन वांटेकार जाता. मोर देन म्हाका दिसता 70 ते 80 ग्रूप आतां ह्या गोंयांत जाले आसतले. हो उत्साह जो आसा न्ही तो ह्या स्पर्धेंतल्यान फुडें आयलो. ह्या घुमट आरतीचो क्रेज खूब प्रत्येक गांवांत म्हणजे गोंयच्या कणाकणान भरलेलो आसा. ही जर आमची दायजाची पालखी जी आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां दिल्या आयचो गोंयचो तरणाटो आयचो गोंयचो भुरगो आयची गोंयची महिला आयचो गोंयचो तरणाटो आयचो गोंयचो जाणटो हे सगळे जाण हे वाद्य व्हडे उमेदीन आपल्या छातयेक घट्ट लावन वाजयता. आतां मातसो पॅटर्न जो घुमट आरतीचो लेवल मातसो वेगळो जाल्लो आसा. गाण्याक खूब म्हत्व दिल्लें आसा. आरती रचनाय वेगळ्यो जाल्ल्यो आसा आनी तितूंत भितर क्रिएटिविटी खूब येयल्ली आसा. मेलडी येयल्ली आसा आरतीन. क्लासिकल टच ह्या आरती भितर येयल्लो आसा. पयलीं पारंपारीक आरती आयकपाक मेळटाल्यो. पयलीं गावप्यांक गौण स्थान आसतालें. आज तुमी ज्या पद्दतीन जो ग्रूप किंवा जे पथक तुमचे मुखार सादर जाता तातूंत ते आपलो प्रॉमिनंट जाग घेतात आनी बाकीचे वाजपी आसात न्ही तांकां फाटल्यान दवरतात. खरें म्हळ्यार ते फुडें आसपाक जाय आशिल्लें कारण वाद्य हें आमकां चड महत्वाचें गावप हें नंतर. आतां गाण्याऱ्याक मातसो फुडली जागा आमी दिल्ली आसा. वाजोवपी सगळे फाटल्यान बसतात आनी फाटल्यान आमी सवय वाजोवपी म्हणजे 4 घुमट 1 कासाळें आनी 1 शामेळ वाजत हे 6 जाण आमी
एक आमचो एक मेळ कसो फाटल्यान तयार जाता. ह्या घुमटाचो ठेको आणि काळजाचो ठेको एकरूप जाता आणि सुंदर सुंदर असो ताल ह्या घुमटांतल्यान निर्माण जाता. तशेंच ह्या घुमटाचे 7 तरेचे बोल आसा. बेजीक जे बोल आसा धीम ता तिरकिट तारिकिट ता थै धीक अशे 7 तरेचे बोल ह्या घुमटाचे आसा. नवे नवे प्रकारान वाजयत आता तरणाटे मुखार सरतात. तातूंत तांच्यांनी वेगळे वेगळे एक्सपेरिमेंट करपाक सुरवात केल्या. आता एक नवो प्रकार आयला, तोंड घुमटाच्या काठाचें तोंड बंद करप आनी एकूच बोट अलगत ह्या काठार मारत पळय अशें, ताका आमी टूम म्हणटात. आज ज्या पद्दतीन हे सगळे भुरगे फुडें येतात आनी ते घुमट गळ्यांक घालून मोठ्या अभिमानान वाजयतात, हें खूब आनंददायी चित्र. आनी म्हणटकीर आमच्या घुमटाक बरो फुडार आसा. एके तरेन आयच्या गोंयचो तरणाटो ही घुमट मुखार व्हरपाक फाटीं फुडें पळयना. प्रत्येक गजाल तो ह्या घुमटान हाडपाक सोदता. आमी मनीस आसतले नासतले पूण हे ट्रेडिशन सदांच उरतलें. म्हणजे प्रिजर्व हें जातलेंच, कारण हें देवान केल्लें आसा. हें मनशांनी करूं ना, देवान केलां तें प्रिजर्व उरतलेंच. ट्रेडिशन हें उरतलेंच. आमचो कल्चर जितो उरतलो, हेका कसलोच दुबाव ना. म्हाका दिसता गोंयचे जितले 12 तालुके आसा त्या 12 तालुक्यांतल्यान आयज तुमकां 12 प्रकारे 12 वेगळे वेगळे प्रकार तुमकां आयकपाक मेळटले आनी ते प्रकार आयज हो कलाकार घुमट आरतीन घेवन येता आनी आपली कला व्हडे उमेदीन सादर करतात. हे घुमट भुरग्यांक आतां सांगपाक गरज ना. सगळ्यांक घुमट आरतीन येवपाक उमेद आसा आनी घुमट आरती मोठ्या उमेदीन गोंयांत चल्ल्या. नवे नवे घुमटवादक तयार जायत आसा. म्हजे सारको एखादो संस्कृतीक प्रेमी जो आसा, जो वाचक आसा आपल्या हाजेर, ताका खूब मनांतल्यान बरें दिसता, आनंद जाता. आमी इतले वर्सांक जें जें कितें करत आयले ताजें थोडें तरी हें बरें आमकां बरी हें चित्र फुडें पावोवपाक. आनी ही कला आमची नॅचरल आसा. ही शिकयल्ली गजाल न्ही, ही नॅचरली सगळ्यां कडेन येयल्ली गजाल आसा आनी ती केन्नाच लुप्त जावची ना. ही प्रिजर्व जातलीच आनी हेजी म्हाका ठामपणी गॅरंटी. घुमटांचो देव म्हजो, घुमटांचो देव म्हजो समेळ कासाळे द्वारपाल. घुमटांचो देव म्हजो समेळ कासाळे द्वारपाल. स्वरांची गर्भकूड आणि भक्तीची मोनी चाल, भक्तीची मोनी चाल. ह्या घुमटांनी, ह्या घुमटाक, ह्या वाद्याक ह्या सगळ्या घुमट आरती कलाकारांनी देव मानला. म्हणून हांव म्हणटा की घुमटांचो देव म्हजो. आनी हाज्या बरोबर जी जोड वाद्य असतात समेळ आणि कासाळें, ती द्वारपाल म्हणून देवळाच्या भायर जे द्वारपाल असतात, गरुड आणि हनुमंत, तशी उबी आसात ह्या देवा बरोबर. स्वरांची गर्भकूड, देवाची जी गर्भकूड आसा ती ह्या घुमटांच्या आरत्यांच्या स्वरांनी आमी मांडल्या. आणि भक्तीची मोनी चाल, हाजेर जी आमी वाजयता, जी मोनी चाल आमी वाजयता ती आमच्या भक्तीची मोनी चाल. ह्या घुमटानूच आमी देवाची भक्ती करतात. जे लोक शेंकड्यांनी वर्सां रावनय घुमट वाजयनात ते नीज गोंयकार न्ही अशें म्हणूं येता.